नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. दिसा उजवाडाक समाज वावरपी रामा काणकोणकराचेर जाल्लो जीव घेणो हल्लो ह्या प्रकरणात 5 जाणांक केली अटक. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची म्हायती. आपल्याक मंत्रीपद नाकाच आशिल्ले केंद्राच्या आदेशा खातीरूच स्विकारले मंत्रीपद. मंत्रीपदाच्या राजिनाम्या विशीं बातमी आयल्या उपरांत 4 दिसांनी मंत्री तवडकरान दिलें स्पश्टीकरण. सुकूर पर्वरी दुचाकी चिखलान निसरून जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातात एक तरणाटो ठार जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी. पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. गोंयांत खासगी विद्यापिठांक येवकार. खासगी विद्यापिठां आयली जाल्यार गोंयचे विद्यार्थी आनी सरकाराकूय जातलो फायदो, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. पारूल विद्यापिठाचें केलें उक्तावण. ओमकार हत्ती पावलो तांबोशा. शेतांची केली नासधूस. लोकां मदीं पातळ्या भिरांत. हत्तीक महाराष्ट्राच्या जंगलांत व्हरून सोडात, थळाव्यांची मागणी. देशाचे मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराचेर वोट चोरी संदर्भात विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन केले गंभीर आरोप. चोरी संदर्भात वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर जाहीर करची सगळी म्हायती दिलो अल्टिमेटम. आनी आतां खबरो विस्तारांत. आपल्याक मंत्रीपद नाकाच आशिल्ले, पूण आपले कडेन संघटन कुशळटाय आशिल्ल्या कारणान आपूण मंत्री जावचे अशें पक्षाक दिसताले. तशे आदेश दिल्लींतल्यान पक्षश्रेश्ठी कडल्यान आयिल्ल्या खातीरूच आपणें मंत्रीपद स्विकारलें अशें स्पश्टीकरण मंत्री तवडकरान दिलें. तांकां दिल्ले मंत्रीपदा विशीं ते नाराज आशिल्ल्याची बातमी आयल्या उपरांत 4 दिसांनी तांणी स्पश्टीकरण दिलें. अधिवेशनाचे लास्ट दिसा सांगले म्हणटात मुख्यमंत्र्यान की आपणाक नाका मंत्रीपद म्हणून, तरी तुम्ही घेतले. मी तुमकां फोर्सिफुली बी दिला नाही. फोर्सिफुली न्ही. पळय, पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश होळकर संघटनेचो म्हणजे संघटन स्किल आसा हे सगळे जाणा, तुम्ही जाणा, लक्षात येते. त्यामुळे संघटनेचे स्किल आशिल्लो कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचेर बाकी सगळ्यांचेर फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना. त्यामुळे म्हजें स्किल टॅलंट जे आसा न्ही पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयिल्ले म्हणून तो मान्य करपाक पडलो. आनी मान्य करूंक जाय. पक्ष सर्वश्रेष्ठ न्ही. पक्ष आसतना आमी फुडें वचपाचें. अशी चर्चा तुमकां उपमुख्यमंत्रीपद जाय आसलें म्हणजे पळय हांवें सांगलें एक गजाल, हांव मंत्रीच नाका म्हणटा. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रीपद मागपाचो विशयच येना न्ही. तो विशय घेतले न्ही मंत्रीपद तुम्ही घेतलें. पक्षान आदेश म्हणल्यार पक्षाक जर म्हजी गरज आसा, जरूरत आसा जाल्यार हांवें घेवपाक करपाक जाय. तुका दिला म्हणून कोण काय जळटा वा हें दिसता तुका? ना, कांयच ना. हांव सिनियर लीडर आसा. त्यामुळे हो पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच व्हरपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लिडर संघटनेचो कार्यकर्तो आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हज्या खांद्याचेर हांव घेता. अन्न आनी वखदां प्रशासनान मडगांव रेल्वे स्टेशनाचे सामकार आशिल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापनांचेर धाड घातली. ह्या आस्थापनांकडेन कायदेशीर परवाने ना, तशेंच नितळसाण नासतना अन्न शिजयतात, ताका लागून प्रशासनान तांकां दंड घातलो. ते भायर ही आस्थापना बंद करपाचो आदेश अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलो. मी सांजचो टूर केला कित्याक मोस्ट ऑफ द गाडीज आमचे सांजेच चालू असता म्हणून आम्ही सगळं आमचे फुल टीम आयला आणि आम्ही रावल फॉन्ट सर्कला कडेन इन्स्पेक्शन केलें गाड्यांचे. मागीर आमी ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन पिसर केलें आनी बिहायंड रेल्वे स्टेशन एंड इट इज नियर फायर स्टेशन म्हणजे एड्रेस फायर स्टेशन. ऑल दीस गाडाज वर इन्स्पेक्टेड. मोस्ट ऑफ द गाडाज दे डोंट हॅव लायसन्स बिकॉज दे से आमच्याकडे हे ना म्हणटा म्युन्सिपल पंचायत NOC ना. आणि आता एक 5 गाड्यांक आमी फायन मारले कित्याक दे वर टोटली अनहायजिनिक. इतले बुरशे की तांकां आमी सारकेच बंद केल्या आनी तांकां and we are expecting quick reply from them. म्हणजे तांकां स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सगळें निवळ करचें पडटलें. अनहायजिनीक म्हणजे अक्षरशः तेंच्याकडे कांयच ना, सगळे प्लास्टिकचे हे लायिल्ले आसतात तेंच्यांनी. टेम्पररी आसा. गाडे फुडल्यान आसा, फाटल्यान सारखे फूल फ्लेश रेस्टॉरंट चलयता. नो वॉटर सप्लाय, टॅप कनेक्शन ना, वॉशिंग सिस्टम ना, म्हणजे खावपाची सारकी मानसुकीच ना. इट इज व्हेरी डर्टी. रॅट्स ऑल्सो आर सीन मुव्हिंग हियर एंड देर. आणि आमकां तेका लागून बंद करचेच पडलें. कितें अजिनोमोटो बीन कितें मेळ्ळो थोडे? अजिनोमोटो, फूड कलर्स, न्यूजपेपर हे सारखे फूल फ्लेश चालू आसा.
गोंयांत दिसा दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. सुकूर पर्वरेंत दुचाकी चिखलान निसराल्ल्यान एका 28 तरणाट्याच्या आपल्याक जीव वगडावचो पडलो. त्याच बरोबर दुसरो तरणाटो जखमी जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केलो. हॉस्पिटलांत उपचार तांचेर चालू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. समाज वावरपी रामा काणकोणकाराचेर कारंजळे भर रस्त्यात जीव घेणो हल्लो जालो. ह्या हल्ल्यात रामाक बरोच मार लागलो. ताका उपचारा खातीर बांबोळी जीएमसीत भरती केलो. रामाक कोणी आनी कित्याक मारलो तें कळोंक ना. मात आतां 5 जाणांक अटक केल्ल्याची अपडेट आयिल्ली आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या बऱ्या वायट गजालींचेर तोंड फोडून उलोवपी समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जीव घेणो हल्लो जालो. ह्या हल्ल्यात रामाक बरीच दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला. रामा काणकोणकार आनी ताचो इश्ट सोयरू वेळीप जेवपा खातीर करंजाळे एका हॉटेलांत गेल्ले. जेवन बीन हॉटेलांतल्यान ते भायर सरिल्ले. इतल्यान 5 ते 6 जाण आयले. तांणी रामाच्या खांदार हात घालो आनी रामाक कितें कळना फुडें ह्या 6 जाणांनी रामाक बडयलो. तुका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय काय म्हणून विचारीत 5 ते 6 जाणांनी रामाचेर हल्लो केलो. तुम्ही थिंगा कशें पावले? जेवपाक गेल्ले भायर सरले रस्त्यार गाडी कडेन सामाजीक गाडी घेवन गेल्ले. सो जेवन एकदाच अटॅक जालो. म्हणजे तो मुखार चलतालो, हांव फाटल्यान चलतालो आनी सडनली कोण तरी रस्त्या सायडीचे आले ते प्लॅन करून फॉलो करून येयले आसतले. तेजेर खांदार हात घातलो आनी कुंडी मारपाक लागले. सो हांव हाडोवपाक गेलो तेन्ना एकल्यान म्हाका सुरू घातलेली तूं मारता म्हणपाक. आनी ताका ते परत म्हणजे रस्त्यार हाड घालून ताका मारलो. कितें उलयताले ते? कितें सांगताले? म्हाका तो फुडल्या खंय हांव पळय उरलो न्हू. तो सांगतालो त्या ताका गोंय राखपाक जाय, तूं राखणदार गोंयचो तूं विचारीत ताका मारले. म्हाका ते लक्षात ताका तोंडाक शेड लावन गेलो. पूण हे सगळे गोंयकार आले, कोंकणी भायर उलयता कोंकणी उलयलो, स्टोरी घेवन येयलो पळय. पण थोडं लोकल तू सांगता गन बीन घेऊन येले म्हणजे तुवें पळयलं हांव फाटल्यान आसलो आनी म्हाका अडवतलो थंय. हांव फुडें वचपाक म्हणलें ना. तरी आसतना हांव ताका हाडोवपाक अटॅक जाला आणि हो पयली फावट न्हू, हो आतां सेकंड टायम तेजेर अटॅक जाला. 6 म्हयन्या पयलीं तेजेर अटॅक जाल्लो आणि हांव कोणी मारले न्हू तांकां सांगपाक सोदता की हय रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार. रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार. रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार. कितें कळ्ळें हांकां कशें चलता आनी कितें चलता तें, आनी सरकाराच्या तकलेन विचार कितें चल्ल्या ते. आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आहा मार खावपाक. आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आसा मार खावपाक. तुमी कितलेय मारपाक तयार आहा ते येया आमचे कडेन. आमी मार खावपाक तयार आसा. लास्ट टायम सुद्दां पुलिसांनी ते भुरग्यांक धरूंक ना, जेंच्यांनी तेजेर अटॅक केलेलो अहेच सोडले तांकां. सो म्हाज्या आमकां पुलिसां कडल्यान अपेक्षा ना. ह्या नादी बांबोळीच्या खुर्सा कडेन रामाचेर हल्लो जाल्लो. त्या वेळार जाणें हल्लो केल्लो तातूंतलो एकलो ह्या वेळार लेगीत आशिल्लो अशें रामा सांगता. आज एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर जो पणजे कारंजळे अटॅक जाला, हे अटॅकाचो आमी कडक शब्दांत निशेध करता. आनी आज जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ही आणीबाणीची इमर्जन्सीची परिस्थिती कशी निर्माण जाल्या. दुख्खाची आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार हो अटॅक खंयचे दूर दराज एरियेन खंय काळखान जमना, पण भर दिसा धवळ्या गोंय राज्याचे राजधानी पणजे सिटीन जाला. आनी हो अटॅक म्हाका दिसता जो जाला हाका 100% पॉलिटिकल बॅकिंग आसतलें. ना जाल्यार पणजे असो दिवसा धवळ्या अटॅक करपाचो कापासाद सोंपेपणी कोण करचो ना. जो रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला हो अटॅक फक्त रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय, पण तो अटॅक प्रत्येक गोंयकाराचेर, प्रत्येक अशा एक्टिविस्टांचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता, अशा राजकारण्याचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता आनी लोकहिताच्या मुद्द्या वयल्यान हे सरकाराक एक्सपोज करता. इट्स अ व्हेरी ब्रुटल अँड कावर्डली ॲक्ट म्हणटा हांव. कारण कावर्डली कशा खातीर म्हणटा की 4-5 जाण जेन्ना एकठांय जावन एकट्याक एक्टिविस्टाक मारता ताका कावर्डली ॲक्ट म्हणटा. इट इज ब्रुटल. आय थिंक आमी वर्सभर जालें सांगता मिर्जापूर जाला म्हणून गोंय मिर्जापूर जाला हाजे आयज म्हाका दिसता आयज शिक्को बसलो.
Chief Minister and Home Minister, Dr. Pramod Sawant, who is also the Home Minister, has completely failed. I think it is time he hands over this Home Ministry to Tawardkar अशी मागत आसा की आपल्याक आनी कितें दी म्हणून. दुसरे मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक कितें म्हणून, हांचे कडेन जायना तें, तांकां तरी दी, ॲटलिस्ट कितें जाता जाल्यार पळोवया. पूण द वे द पुलीस मशिनरी फियर आज गुंडा जे आसा, आज जे एक्टिविस्टाचेर जो एटॅक करता ते गुंडा आसा, ते गुंडा आज पुलिसांक भिना. आनी म्हाका दिसता आज आमी ताजो जो हें जाला एटॅक जाला तो आज पळयलो. इट इज व्हेरी सॅड, अनफॉर्च्युनेट. गोवा हॅज बिकम प्लेस फॉर गन्स, स्वर्ड्स अँड नायव्स. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो जायत्या समाज वावुरप्यांनी तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी खर निशेध केला. गोंयच्या ज्वलंत विशयाचेर आवाज काडपी समाज वावुरप्यांचो जीव ह्या हल्ल्याक लागून सुरक्षीत ना. आयज समाज वावुरप्यांचेर हल्लो जाला तेन्ना सामान्य गोंयकारांचेर जातलो. तेन्ना गोंयांत कायदो आनी वेवस्था आसा काय ना असो प्रस्नूय तांणी उप्रासला. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात खर कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां. अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स सरकार कशाच पद्धतीन टॉलरेट करचे ना. हांवें पुलिसाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला, जो कोण ह्या फाटल्यान आसात पळय ताका जाता तितल्या बेगीन तांकां अरेस्ट करून तांकां जी शिक्षा दिवपा जाता ती दितली. सरकार वील नॉट टॉलरेट अशा पद्धतीचे कसलेच इन्सिडंट हे टॉलरेट करचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत खाजगी विद्यापीठां येवपाक जाय. खाजगी विद्यापीठां आयलीं जाल्यार गोंयच्या विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण मेळटलें. तशेंच खाजगी विद्यापीठांक लागून गोंयांत आर्थीक लाभूय जातलो म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयचें पयलें खाजगी विद्यापीठ पारुलाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पारूल विद्यापीठांत 509 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. हातूंतले 75% विद्यार्थी गोंयकार आसात. वेगवेगळ्या 13 अभ्यासक्रमांत हे विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात. पयलें खाजगी विद्यापीठ सुरू जालां आनी 2 खाजगी विद्यापीठांक रोखडीच मान्यताय दितले म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. इकॉनॉमीक रिवायवल जाता हे खूब व्हड गजाल आसा. म्हाका दिसता की इन फ्युचर म्हणजे दीस इज आयचो दीस हो गोंयांतलो मोलाचो दीस म्हणपाक कांय हरकत ना. ज्या दिसा पयल्या प्रायवेट युनिवर्सिटी कॅम्पसाचो म्हज्या हस्ते इनॉग्रेशन जालो. इन फ्युचर आमच्या गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, IT, कॉम्प्युटर असे खूब भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आनी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आनी इनोव्हेशन्स हाजो हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफील जातली आनी गोंयांतले भुरगे इंडियांत आनी ग्लोबली ह्या सेक्टरांत वेगवेगळे कडेन वतले. तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली. म्हाका दिसता हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन पारूल युनिवर्सिटी मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. उरलेल्योय सेटअप ज्यो युनिवर्सिटीज जावपाच्यो आसा तांकांय बी लोकांनी सहकार्य करचें आनी सातत्यात हें जर करीत जाल्यार जेचो इन लॉंग रन इम्पॅक्ट हांव मुद्दामून कित्याक सांगता, फुडल्या 50 वर्सांनी म्हणजे आमकां हेजो इम्पॅक्ट कितें पळय न्ही हो गोंयांत दिसून येतलो. 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्या. इन फ्युचर आमकां आत्तां आनीक नवीन युनिवर्सिटीक दितले अशें ना, बट तशेंच युनीक कोर्स जर घेवन आयले किंवा नवीन इनोव्हेटीव कितें आशिल्ली फॉरेन युनिवर्सिटी आसात जाल्यारूच गोंय सरकार विचार करूंक सोदता. आतांच्या घडीक आमी ऑल टुगेदर आनीक 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्ली आसा. इट इज MIT युनिवर्सिटी पुना आनी गणपत युनिवर्सिटी गुजरात अगेन. So we are starting with computer science. This is the first phase. First phase we have made 1 lakh square foot construction. In next 2 years we are making 10 lakhs. So gradually we will start other disciplines also. And we also have plans to come up with institutions which are not in Goa, like medical college. There is no private medical college. So future we will set up hospital, medical colleges, Ayurveda, homeopathical. Just what we have done in Gujarat. तोरशा वाठारांत नासधूस करून आतां ओमकार हो हत्ती तांबोशा पावला. तांबोशा वाठारांतूय तो हत्ती लोकांच्या शेतांची नासधूस करीत आसा. हाका लागून तांबोशा वाठारांतल्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. प्रशिक्षीत तज्ञ हाडून ह्या हत्तीक महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागांनी व्हरोन सोडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांतल्यान आयिल्लो ओमकार हत्ती फाटले 3-4 दीस जाले पेडण्या वाठारांत धुमाकूळ घालता. ह्या हत्तीक गोंयांतल्यान दोडामार्गात धांवणोवन घालपाचे यत्न सुरू आसा. ताच्या कळपांतल्या हत्तींनी ताका धांवणान घातिल्ल्यानूच ओमकारान पेडणे वाठारांत राबितो केल्ल्याचे आयकपाक येता. 3 दिसां पयलीं ह्या हत्तीन कडशी मोपा वाठारांतल्या बागायतींचे लुकसाण केल्ले. कडशी मोपा वाठारांत पिकावळींची नासधूस करून हत्ती पयलीं तोरशा गेल्लो, उपरांत आतां तामोशेच्या शेतांचे लुकसाण करता. ह्या हत्तीक धरून महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागात व्हरून सोडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान राना खात्यान ह्या हत्तीचेर नदर दवरल्या. येयला हत्ती सायटीन हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जांग कितल्यांक तरी म्हाका दिसता 9:30 10 हांगा येयला तो ओके अख्खे गांव फिरला आनी आतां ते रवींद्र गवंडी हेजे शेतां खातालो एक 1.5 वर आसलो थंय. ओके आतां तो भितर गेला तो दिश्टी पडना आनी ते बाबडे फॉरेस्टाचे सबंद सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून. आनी जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले तोरशा महाराष्ट्रांत धाडटले लॅबोरेटरी ते लोक महाराष्ट्राचे परतून return धाडटले, हय. तेजे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय ते डिस्कशन करून कितें एकदां सोल्युशन दिवंक जाय नाल्यार डेली हे कितें लोकांचे जिवीत आनी कितें जालें जाल्यार मागीर धाडटले जावतले तेजे खातीर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. मजगती पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हे घडणूक थळार पावले. लोकांक पळोवन हत्ती आक्रमक जाता. कोणाचो जीव लेगीत वचपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हांणी केलें. एक्शन आमचे काम चालू आसा न्ही आणि आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा इनिशिएटीव घेतल्यान ताका पुशअप करतले. एक दोनदा पुशअप केल्लोय ताका पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीच्यान ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो. आयची विजीट कित्याक खातीर लोक हांगा डिस्टर्ब करतात. सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितें कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणी पिक्चरांनी तरी मुवीनी तरी पळयला आसतले. तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयल्यान. लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन. It will be the inefficiency of the government, they will say, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आम्ही थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता. These people are trained. They know the body language of the animal. The forest department has the body language खबर आसता तांकां जनावरांची. So they know. We should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदिनासलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इन्स्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक. तरी पुलिसांक ते लोक आयकना. पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. I am happy of the people. Rest all the job of pushing the elephant in the jungle is their job. They are doing it. Day and night they are on the duty. आता फाटल्या फावटी 17 वर्सां पयलीं जर हत्ती व्हायलंट जातलो डिस्टर्ब जातलो तो डिस्टर्ब जाल्ले हत्ती तो कितें कसो हाडटापा येवपाना मागीर. सो ते रिस्क नाका फुडें कॅज्युअलिटीज कांय नाका. देर शुड नॉट बी एनी लॉस टू द ह्युमन लायफ. So that is what my intention. Because of that intention I came over here so that people get aware of. गोमंतक टीव्ही खातीर तामोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. केंद्रीय वेंचणूक आयोग आणि देशाचे मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराचेर वोट चोरी संदर्भात विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हाणें गंभीर आरोप केले. 2023 कर्नाटकात जाल्ले वेंचणुकेत वोट चोरी जाल्ल्याचो दावो करीत ह्या संदर्भातले कांय पुरावे राहुल गांधीन सादर केले. तशेंच वोट चोरी संदर्भात वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर सगळी म्हायती जाहीर करची असो अल्टिमेटम लेगीत राहुल गांधीन दिलो. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केंद्रीय वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि वेंचणूक आयोगाचेर गंभीर आरोप केले. कर्नाटकात 2023 जाल्ले वेंचणुकीत वोट चोरी जाल्ल्याचो दावो राहुल गांधीन केलो. तशेंच हे संबंधी पुरावे लेगीत तांणी पत्रकार परिशदेत सादर केले. मतदार यादींतल्यान कांय व्यक्तींची नांवां वगळपा खातीर तांच्या वळखीचो वापर भलत्याच व्यक्तीन केल्ल्याचो दावो तांणी केलो. तशेंच हे खातीर राज्या भायले मोबायल क्रमांक OTP खातीर वापरिल्ल्याचोय आरोप राहुल गांधीन केलो. देशात चालू आशिल्ली वोट चोरी कोण करता हे वेंचणूक आयुक्तांक खबर आसा. पूण ते ह्या सगळ्यांक तेंको दिवन तांकां वांटोवपाचो यत्न करता अशें राहुल गांधीचें म्हणणें. हे सगळे घोटाळे कोण करता हाचे विशीं वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर म्हायती दिवची. नाजाल्यार वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार घोटाळेबाज आसा हे सिद्ध जातले अशें राहुल गांधीचें म्हणणें. That the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018. But somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes,
by a coincidence. What happened was the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था. उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया. पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया. Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. 6,018 applications were filed impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used. राहुल गांधीन केल्ले आरोप फटीचे आशिल्ल्याचो दावो वेंचणूक आयोगान केलो. खंयचोय नागरीक कोणाचें मत डिलीट करपाक शकना. नांव डिलीट करचे पयलीं संबंदीत व्यक्तीक ताची बाजू मांडपाची संदी दितात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपात वचपाच्या आदी मंत्री शिरोडकरान दिल्ली वारी केल्ली. आता ह्या दिल्ली भोंवणे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी ताका प्रश्न केल्लो तेन्ना ताणें बिझनस ट्रिपीक लागून दिल्ली गेल्ल्याचें राजाव दिलें. आता ताची दिल्ली वारी ह्याच IITच्या बिझनसा खातीर आशिल्ली काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. कोडार येवपा आशिल्ल्या IIT प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्या लोकांची काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी बेरेस्तारा भेट घेतली. 2016 म्हाका दिसता ते दोग जाण रिजायन जाल्ले. एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो आनी सोपते. तेन्ना याद करा, तुमकां व्हिडिओ मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार. तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात. बिझनस ट्रिपाक वेता म्हणून. याद करा, याद आसा हे ते बिझनस ट्रीप. ही बिझनस ट्रीप बीजेपीन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतल्यात MLAंक, कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो. तो प्लॅन इज बींग रोल्ड आउट की कोण विरोध करतलो. आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय. IIT BIT कांय ना, तांकां फक्त पयशे करपाक जाय. रियल एस्टेट की काँग्रेस पक्षाने डेव्हलपमेंट केन्ना ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक. पूण आमचे गांव काबार करूंक जायना, आमचे दोंगर काबार करूंक जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो. तुमी येतात हिंगा रान काबार करतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले, कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक. कित्याक तूं पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतालो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटा दिनात ते. NIT आसा ते NIT आहा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हूण, कांय जाय ना. हिंगा गांव सगळो चेंज जातलो. तुमी आनी आमी भायर सरून पडले, दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक. आणि आम्ही जी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसा. तुम्ही केन्नाय आपयात, केन्ना मेचपाक सुद्दां ते येवनी. आमी तुमच्या बरोबर आज जशी पळय काणकोण टू पेडण्याची टीम आयल्या, आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले. समाज व्हरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केली, जाल्यार एकल्याचो सोद चालू आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली. अटक केल्ले मदीं एंथनी नदार, फ्रांसीस नदार, मिंगेल आरावजो, मनीश हडफडकर हांचे सयत खापो गुन्यांवकार सुरेश नायकाचोय आस्पाव आसा. समाज वावरपी रामा काणकोणकार हाचेर बिरेस्ताराक 18 सप्टेंबराक दनपारा कारंजाई वाठारांत 6 जाणांनी जीव घेणो हल्लो केलो. हल्लेखोरांनी मारपेट करचे खातीर रामाच्या तोंडाक शेण सारयले. त्या उपरांत ताका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय अशें विचारून एथिस्ट बडयलो. तसोच ताका मारपाक केबलाचो वापर केल्लो. सध्या ताचे GMCत उपचार सुरू आसा. हे संबंधी दिसक कागाळ केल्या उपरांत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी 4 पंगड तयार करून तांचो सोद घेवपाक सुरवात केली. पुलिसांनी घडणूक सुवाते वयल्यान हल्लो करपा खातीर वापरिल्ले केबल आनी हेर वस्तू जप्त केल्यात. चाकू आनी पिस्तूल अजून पुलिसांक मेळूंक ना.
मजगती हो प्रकार घडणुकेच्या सुवाते वयल्यान CCTV कैद जाला. CCTVच्या आदारा वयल्यान एंथोनी नदार, फ्रांसीस नदार, मिंगेल आर्वाजो, मनीष हडफडकार हाचे सयत खापो गुन्यांवकार सुरेश नायकाक अटक करपाक पुलिसांक येस मेळ्ळें. तशेंच एकल्याचो सोद सुरू आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. आता सेम केसीचो रिव्ह्यू जो आसा पळय तो आतां घेतालो SP कडेन. SP सांगला की त्या 6 जाण लोक कोण तरी आशिल्ले जाल्यार 5 जाणांक तेंच्यांनी अरेस्ट केला आनी तांकां भितरूय उडयला. आनी भितरूय सांगला की अशा पद्दतीचे गुंडागर्दी जे आसा केन्ना टॉलरेट करतना कोणूय आसूनी ते आनी कोणाय खातीर आसूनी सगळी चौकशी केल्या उपरांत जस्ट आत्तां म्हणजे पुलीस इन्क्वायरी करीत आसा पूर्ण त्या केसीचे. पण उरलेलो एकटो जाण आसा पयलीं तेकाय बी जाता तितके बेगीन अरेस्ट करतले, जाता तितके बेगीन भितर वयतले. केसीची डिटेलान चौकशी जी आहा पळय ती तुमकां करपाक सांगला. इन्क्वायरी एक्टर्स गोईंग ऑन. भितरले तुरंत पुलिसांनी प्रॉम्प्टली एक्शन घेवन 5 जाणांक धरलेले आसा. उरलेलो एकटो आहा ताका जाता तितके बेगीन अरेस्ट करता. अभी 5 एक्यूज मिल गए हैं. हम जब से इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था तब से हमारी टीम में मल्टीपल काम कर रही थी इस पर. SDPO पणजी पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी पोस्ट किया था ट्विटर पे. और मल्टीपल टीम से अलग अलग जगह जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी काम किया. पहले आइडेंटिफाई किया क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट था कि कौन लोग हैं. तो CCTV कैमरा फुटेज जो कि मीडिया के पास भी पब्लिक में अवेलेबल है उसके बेसिस पे और भी हमारे जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन अक्यूज्ड है. उसके बाद धीरे धीरे उनको ढूंढने के लिए हमने टीम्स बनाई जो भी उनके नॉन एड्रेसेज हैं, वेयर अबाउट्स हैं. तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर कुछ अक्यूज हमको पता चला कि डोडामार की तरफ हो सकते हैं. तो वहाँ पे हमने एक स्पेशल टीम बना के भेजी. तो वहाँ बस स्टैंड एरिया में हमको एक रेस्टोरेंट में ये 2 लोग मिले, एंथोनी नादर और फ्रांसिस नादर. उसके बाद फिर उनसे पूछताछ की कि बाकी लोग जो साथ में हैं जिनका नाम हमको ऑलरेडी पता था, तो उनसे पूछताछ कि ये लोग कहाँ पे हैं. तो उन्होंने बताया कि शायद किसी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से जाने की प्लानिंग है उन लोगों की. तो ट्रेन रेलवे स्टेशन चेक ऑलरेडी हम कर रहे थे क्योंकि हमको अंदाजा था कि ट्रेन से जा सकते हैं कहीं उधर. तो रेलवे स्टेशन पे टीम ऑलरेडी डिप्लॉयड थी. तो मडगांव रेलवे स्टेशन पे हमको उसके पास में हमको ये बाकी 3 लोग मिले जिनका नाम मैंने दिया हुआ है प्रेस नोट में. एक मिंगेल आरुजो है और बाकी 2 लोगों के नाम आप देख सकते हैं प्रेस नोट. ओके, एनी मोटिव कुछ है अभी हम उस पर इंटरोगेट करेंगे, उसमें पता चलेगा. अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर